3 म्हयने सगळ्या गोंयकारांक रावून जे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम म्हणून काल सरकारान जाहीर केला तातूंत कांयच अर्थ ना. हे आमी आश्वासनां पयलीं आयकल्लीं आसा, आतांय आयकता आनी म्हाका दिसता फुडल्या इलेक्शनान सुद्दां तीच आश्वासनां आसतलीं. आनी ही फक्त आश्वासनां कित्याक? खंयच्याच आश्वासनान तांणी सांगूंक ना की हाजो मेजरेबल गोल कितें आसतलो, ते करतले कितें एक्चुअली आनी केन्ना पर्यंत करतले. दोनी जे नेसेसरी कंडिशन्स आसता, कितें बाबा तूं आपलें आश्वासन पूर्ण करतलो जाल्यार कितें करतलो आनी केन्ना पर्यंत करतलो हें सांगिल्लें ना. एग्रीकल्चराक पाठिंबो दितले, वी वील सपोर्ट आवर लोकल फार्मर्स म्हणपाक बरें दिसता, आयकुपाकूय बरें दिसता, पूण बाबा करतलो कितें आनी केन्ना पर्यंत करतलो हाजेर कांयच उत्तर दिल्लें ना ह्या डॉक्युमेंट्सान. दुसरें म्हळ्यार चडशे तुमी ही आश्वासनां पळयल्यार जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पॉयंट्स आसा, खुबशे हे पॉलिसी डिसिजन्स. हाका 3 म्हयने सोड 3 दीस सुद्दां लागना. तुमकां जर हे करपाचें आशिल्लें जाल्यार अजून पर्यंत कित्याक करूंक ना? फॉर एग्जाम्पल कोकोनट स्टेट ट्री करपाक अजून पर्यंत असेंब्ली सेशन हाडूंक जायनाशिल्लो. आम आदमी पार्टीन म्हणिल्लें की आमी वी वील रिक्लासिफाय द कोकोनट एज अ ट्री एंड वी वील ऑल्सो मेक इट अ स्टेट ट्री एंड वी गिव अ डेडलायन 3 दिसां भितर करतले म्हणून, बिकॉज इट कॅन बी डन इन 3 days. हाका कितें फंड्स लागता सेंटरा कडल्यान काय आनी कितें प्रोविजन्स जाय आनी कितें रिसोर्स कांयच नाका. सो चडशे जे हातूंचे पॉलिसी डिसिजन्स तरी आशिल्ले ते अजून पर्यंत करपाक शकताले. हाजे वयल्यान आयकुपाक कळटा की हे फक्त आश्वासनां लोकांक पिशे करपाक, हातूंचे खंयचेच करपाचें तांचें इंटेन्शन ना, कित्याक तातूंत कांय डिटेल्स ना आनी कांय डेडलायन्सूय ना. थोडेच पॉयंट्स आमी सांगूंक सोदता. एक म्हळ्यार जो रिजनल प्लॅन, हाजेर सगळ्यांत व्हडलो विश्वासघात केल्लो आसा. 2006च्यान गोंयचे लोक रिजनल प्लॅना खातीर झगडटात. 2011चो 2021 केलो, आतां 2021चो 2030 केल्लो आसा. सो हें फक्त फटींगपणां चल्ल्या. रिजनल प्लॅन आनी जे गोंयची जी माती आसा ताजेर कोणाचो हक्क आनी कसो आसपाचो, कशें डिवेलपमेंट जावपाचें हाजेर लोकांचो कांयच म्हणणें नासचें असो ताणें सिच्युएशन करून दवरला. जो 2021 प्लॅन सुद्दां ताणें नोटिफाय करून आनी केस बाय केस एप्रुवल करपाक दिलें. म्हळ्यार हाजें म्हणणें कितें तें तुमी सगळें जाणा.